नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आईच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. पेपर लीक प्रकरणात देशभरात उप्राशिल्ल्या वादग्रस्त स्थितीविशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तरणाट्यांच्या फुडाराविशीं म्हत्वपूर्ण संदेश दिला. तरणाट्यांचे कल्याण आनी बरो फुडार ही सरकाराची पयली प्राथमिकताय आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. पेपर लीक प्रकरणात गुन्यांवकारांक ख्यास्त आनी कडक कारवाय करपा खातीर फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची स्थापणूक करतले. सोशल मिडिया एक्स हँडलाचेर प्रधानमंत्र्यांनी हो संदेश जारी केला. काम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया. प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें. आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज चालू असताना विरोधकांनी नीट पेपर लीक विशयावेल्यान बोवाळ घालो. ताका लागून सभापतींनी कामकाज स्थगीत केले. संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी विरोधी पक्षाक नीट पेपर लीक प्रश्नाचेर चर्चा करपाक सहकार्य करचे अशें आवाहन केलें. विरोधकांक जाय आशिल्ल्या तारखेप्रमाण दोन्ही सभागृहांनी ह्या विशयाचेर चर्चा करपाची तयारी सरकारान दाखयल्या. ताका लागून संसदेचें कामकाज बंद उडोवपाचो प्रश्नच येना अशें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सभाघरांत सांगलें. हेर भाजपा फुडाऱ्यांनी लेगीत सभाघराच्या कामकाजात आडमेळी हाडिल्ले खातीर विरोधकांची खर टिका केल्या. ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं. पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं. देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो इसके लिए चर्चा होना जरूरी है. हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है. हम तैयार हैं लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं. नीट परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विद्यार्थ्यांचो फुडार सांबाळपा खातीर योग्य तो निर्णय घेतला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या समाजीक संकेतथळावेल्या पोस्टात सांगलां. सरकारान नीट पेपर लीक प्रकरणात आपली भूमिका स्पश्ट केल्या हाचेर तांणी तोखणाय केली. विद्यार्थ्यांच्या हिताची राखण करपा खातीर परीक्षेची प्रक्रिया अदीक पारदर्शक आनी विश्वासपात्र उरची ह्या खातीर सरकारान बरीच सुदारणा केल्या अशें तांणी आपल्या संदेशात सांगलें. आम आदमी पक्षाचे गोंय अध्यक्ष वाल्मिकी नायक, उपाध्यक्ष मान्युएल कार्दोजो आनी हेर आप फुडाऱ्यांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 179 आनी 353 खाला सामाजीक संकेतथळार अपमानकारक टिप्पणी केल्ल्यान भाजपाचे फुडारी नरेंद्र सावयकार हांच्या आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. भाजपा फुडारी नरेंद्र सावयकार हांणी सामाजीक संकेतथळाचेर निदर्शनां करपी तरणाट्यांक टर्मायट्स हो शब्द वापरून भौसा मदीं तरणाट्या आड तिरस्कार तशेंच समाजा मदीं विसंगती निर्माण करपाचो यत्न केला अशें आम आदमी पक्षाचे वाल्मिकी नायक हांणी सांगलें. निर्माण करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी बिकॉज ऑफ दीस यूथ हू हॅव ऑलरेडी फेस्ड assault from the police तांकां आतां जनरल पब्लीक सुद्दां थंय बोवाळ घालपाक चालू केल्ले आसा जंतर मंतराचेर. सो देर आर स्ट्रिक्ट लॉज अगेन्स्ट इन्साइटमेंट ऑफ पब्लीक आनी स्प्रेडिंग डिसइन्फॉर्मेशन अँड क्रिएटिंग सोसायटल डिसहार्मनी. सो त्या सेक्शनचा अंडर ताजेर एक FIR घालचो म्हणून आमी एक डिमांड केल्लो आसा.
भारत सरकारच्या सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालया वतीन तशेंच बुद्धिस्ट उद्देगीक संघटना आणि वाणिज्य उद्देग हांच्या जोड पालवान उद्देजक जागृताय आणि खासा विक्रेत्या विकास कार्यावळीचे आयोजन मडगांवच्या रवींद्र भवनात जाले. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उद्योजकांच्या कुशळटाय विकासा खातीर फुकट प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजित केली. ह्या समाजाच्या उद्योजकांक सक्षम करपा खातीर शासकीय खरेदीत आस्पावीत करपाची गरज ह्या संघटनेचे अध्यक्ष रत्नदीप कांबळे हांणी उक्तायली. ह्या कार्यावळीक MSMEचे सहाय्यक संचालक रोहित कुमार दाबनाथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे KS रविकुमार, कोकण रेल्वेचे SM नुरानी, गोवा शिपयार्डाचे DGM सुश्री अश्वेता आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आणि जे तळागाळातील लोक आहेत, जे खालच्या लेवलचे लोक आहेत, जे SC ST एंटरप्रेनर्स, त्यांना बिझनेसमध्ये आणणं या लेवलचं जे काम आहे ते काम करते आणि त्याच्यामध्ये माझी ऑर्गनायझेशन यामध्ये त्यांना सपोर्ट करते. अशा प्रोग्रामचा अजेंडा हा गोव्यामध्ये एक पहिल्यांदाच होत आहे आणि त्यामध्ये इथले जे गोव्याचे चॅप्टर्स आणि तिथले कोर टीम आहेत त्यांनी खूप मेहनत घेऊन हा प्रोग्राम या ठिकाणी केलेला आहे. कारण एका माणसाला बिझनेस करणं आणि त्यामध्ये येणं आणि त्यामध्ये गव्हर्नमेंटचा सपोर्ट असणं हा तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे. कारण आम्हाला त्या सपोर्ट सिस्टीमची खूप गरज आहे आणि अशा प्रकारच्या प्रोग्राममध्ये इथले काही PSUs जे आहेत ते येतात, जसं कोकण रेल्वे झाले, गोवा शिपयार्ड झालं, यांना डायरेक्ट इथे स्टेजवर बसून वेंडर रजिस्ट्रेशनची प्रोसेस कशी आहे, उद्यम रजिस्ट्रेशन कसं केलं जातं आणि जेम पोर्टलचं रजिस्ट्रेशन कसं केलं जातं हे डायरेक्टली यामध्ये सांगणार आहेत. मला वाटते या प्रोग्रामला प्रत्येकाने प्रामुख्याने अशा प्रोग्रामला येऊन त्याला सपोर्ट करणं खूप गरजेचं आहे. कारण आपण घरी राहून काहीच करणार नाही, तर का नाही एक दिवस आपल्या लोकांसाठी देऊन त्यांना मोटिवेट करणं खूप गरजेचं आहे. सर्वांनाही माझ्याकडनं एक विनंती आहे. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांचो वाढदीस मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोंय मंत्रिमंडळांतले मंत्री, तांचे वांगडी आमदार व्हडा संख्येन आयिल्ले. समर्थक आणि पक्षाचे कार्यकर्ते हांच्या उपस्थितीत व्हडा उमेदीन मनयलो. आमदार म्हणून डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी केल्लें काम आणि लोकां मदीं तांचे खातीर आशिल्लो मोग हो फुडले खेपे तांकांच वेंचून हाडटलो असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना उक्तायलो. त्यांनी जायती कामां पुराय मतदारसंघ म्हणून त्यांनी आमच्या सरकाराच्या सहकार्यात जरी अपक्ष आमदार आपले असत तर आमच्या सरकारात तो तेंको आसा. आमच्या सरकारात ते ITCचे चेअरमॅन आसा. म्हाका खात्री आसा की दिवचली मतदारसंघातले खंयचेच काम हे तशें डेव्हलपमेंटाचें काम फाटीं उरूंक ना आनी तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन वेगवेगळी कामां जे पंचायत लेवलाचेर आसूं किंवा म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर आसूं, रस्ते आसतले, लायट आसतले, उदक आसतले, वेगवेगळे जायते लोक आसतले जे गजाली सांगपी पण स्वताहून फॉलोअप करपी काम जर आसत डॉ. चंद्रकांत शेट्टी सातत्यान करता. हांव करूनच खूप खूप तोखणाय करता. आपलो व्यवसाय सांबाळटा आसतना सुद्धा सामाजीक आनी पॉलिटिकल लायफाक जायतो वेळ ते सदुलीत फावा करता आनी तुमचो सगळ्यांची अफाट उपस्थिती जर पळयत जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो मोग हो ताचेर दिसून येता. हांव चड वेळ काडिना पण परत एकदा म्हणजे हांवें म्हटलां तशें की ताका ह्या 5 वर्सांच्या कामाची पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 4013चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.